आमी एकसुरी न्ही कोरोना व्हायरस खरगा वेळार आमकां आयसोलेशन केल्यारी क्वारंटायन केल्यारी लॉकडावन केल्यारी आस्पत्र्यांत असल्यारी ICU बेड्डार असल्यारी खंयसर आमी असल्यारी कुटुंबाच्या मनशां तावन पयस दुसऱ्याच गांवांत दुसऱ्याच देशांत आमी असल्यारी आमी एक राष्ट्र कित्याक आमच्या आत्म्यांत आमी सांतीसीम त्रिंदा ती थंय एकवटान आसा देव बापा थंय देव पुता थंय आनी देव पवित्र आत्म्या ती मोरयेमाये ती आनी सांता भक्तां ती आंज बडव्यां ती आनी सर देवाच्या भुरग्यां ती भक्तांचो एकठार हाका आमी बरवशान राखून आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुजी हांव महिमा गायता, तुजी हांव महिमा गायता जेजू, तुजी हांव महिमा गायता आतांनी सदां. तुज्या पांयांथळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांयांथळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुजो आमी मोग करता कित्याक पयल्यान थावनूच तुवें आमचो मोग केलाय आनी तुवें आमकां अस्तित्वाक हाडलाय, तुवें आमकां जीव दिलाय, आमच्या आवयच्या गर्भांत तुवें आमकां रुपीत केलाय, आमची कूड तुवें आवयच्या गर्भांत थावनूच आकारल्याय आनी ह्या संवसारांत तुवें आमकां बरी आवय बापूय भाव भयणी बरें कुटुंब प्रायन आनी जाणवें वागोवंक हर एक अपुरबेचें परिसर वातावरण आनी आशिर्वादां फाव केले. व्हडा मोगान तुवें आमची जतन घेतल्याय. पवित्र पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे म्हज्या कुशीक 1000 जण, म्हज्या दाव्याक 10,000 जण मरण पडल्यार कसलेंच वायट म्हज्या थंबा सरशी येवंक तुवें सोडूं नाय. बगार तुज्या देवदूतां हुकूम दिवन म्हजे फांय फातराक आदाळ नासलें तुवें उखलून धरल्याय. आमची दुखां पुसून काडल्याय, आमची खंत बेजाराय पयस केल्याय. तूं आसाय खरो देव, नीज देव म्हण आमच्या जिवितांत तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. आनी आज दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा द्वारे बापा तुजो अनुभव जणूंक, तुजो संदेश आयकूंक आनी तुजे थावन सर आशिर्वाद आनी बेसांवां जोड घेवंक तूं आमकां फोव करताय. तर बापा तुजें उतर समजून घेवंक, तुजे संदेश आपणावंक आनी तुज्या उतरांच्या उजवाडान हें संवसारीक जिवीत सार्थक करूंक आमकां फोव कर. हे मागणेक तूं वांटेली जावच्या सर म्हज्या भावां भयणीचेर तुजें आशिर्वाद आसूं दी. सर तांच्या गरजांनी पाव, तांची पिडाशिडा गूण कर, तांची दूख हळू कर, तांचें वजें हळू कर. जिवितांत सूख आनी संतोश, शांती आनी समाधान फाव कर. बरें कुटुंबां जिवीत फाव कर. तांची मोगाची मनशां सगळ्या संवसारांत खंयसर आसल्यार तांकां तूं ह्या कोरोना व्हायरस खरगा तावन आनी हर एका तात्वारा तावन हर एका कश्टा विघ्नां तावन तूं तांकां निवार. तांच्या हर एका समस्यांक तूं परिहार दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या भोव सत्यवंत आनी पवित्र नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारांत आमी खंयसर आसल्यार आमी सांगाता मेळटा. खंडे जावन कश्ट संकश्टचो वेळ आनी काळ हो जावन आसा. कोरोना व्हायरस खर्ग विविध तरान संवसारार विस्तारून आसा. हर एक तराचे तत्वार लोक अनुभव करन आसा आनी असल्या वेळार देवान आमकां एक आशिर्वाद दिला. चड आनी चड देवाच्या हाजेरपणांत जिवंक
मागण्यांत वांटेली जावंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, ध्यान करूंक आनी देवाच्या उतरांच्या उजवाडांत बुजवण जोड घेवंक, उजवाड घेवंक, मार्गदर्शन जोड घेवंक आनी आध्यात्मीक वाडवड जोड घेवंक देव फाव करता. देखून त्या देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. तुमकां समेस्तांक म्हजे नामान आनी प्रणाम हांव पाठयतां. आमी वाचया सांत पेद्रूचें पयलें पत्र, आवस्वर 2 वळ 9. St. Peter's first letter, chapter 2, verse 9 onwards. पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ यासाकी वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखांत थावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय जाय म्हणून ताणें तुमकां विंचल्यान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या देवाच्या उतरांत मोगाचे जायते अपुर्भेचे शब्द आसात. देखून परतून एक फावटी हांव सांगता, तुमी विंचून काडलेली परजा म्हणजे हांव आनी तूं विंचणार, विंचलेली. वी आर द चोजन वन्स. दुसरें, रायाळ यासाकी वर्ग, हांव आनी तूं राय कुटुंबाक सरवल्ल्या. वी आर रॉयल. रायकुवर, रायकुवन, राय राणी, रायाळ कुटुंबाची, रायाळ घराण्याचे वारेसदार. आनी आमी याजक, देवा आनी मनशा मदले मनीस. आमी दादलो जावं स्त्री जावं, ल्हान भुरगो जावं तरणाटो जावं प्रायवंत जावं, आमी सर याजकी आपोणे जोडलेली. रायाळ याजकी वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र. आमी पवित्र जाल्या. आमी अपवित्र जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रगतान धुवन नितळ केलेली. आमी धुवन नितळ जाल्ली. आमी पवित्र आनी राष्ट्र. राष्ट्र म्हळ्यार एक एकवट. आमी एकसोरी न्ही. कोरोना व्हायरस खरगा वेळार आमकां आयसोलेशन केल्यार, क्वॉरंटायन केल्यार, लॉकडावन केल्यार, आस्पत्र्यांत आसल्यार, ICU बेड्डार आसल्यार, खंयसर आमी आसल्यार, कुटुंबाच्या मनशांत हांव पयस दुसऱ्याच गांवांत, दुसऱ्याच देशांत आमी आसल्यार आमी एक राष्ट्र. कित्याक आमच्या आत्म्यांत आमी सांतीसीम त्रिंदा ती थंय एकवटान आसा. देव बापा थंय, देव पुता थंय आनी देव पवित्र आत्म्या ती, मोरये ती आनी सांता भक्तां ती, आंज बडव्यां ती आनी सर देवाच्या भुरग्यां ती, भक्तांचो एकठार. हाका आमी बरवशान राखून आसा. न्हयच आमी मेल्या उपरांत सरकार भक्तांचो एकवट जातलो. आमी जीव आसतनाच मिसाच्या बलिदानांत कम्यावांत आमी वांटेली जाता आसतना, इन कम्युनियन आमी वांटेली जाता आसतना सर भक्तां सांगता, येदोळस मरण पावन देवाच्या समोर आसल्या भक्तां सांगता, आतां जिवंत आसल्या सांगता, आनी मुखार येवच्या देवा मुखार ह्या संवसारांत जल्मोवन जिवच्या देवाच्या भुरग्यांक सांगता. आमी एकवटांत आसा. देखून आमी एक राष्ट्र. शासनाक देवा सांगता त्या दैवीक कुटुंबांत आमी जियेतल्या. असले राष्ट्र जावंक म्हाका आनी तुका आपोवणें मेळ्ळां. मात न्ही, देवान आपलेंच दायज करून घेतलो लोक. म्हणजे आमी खंयच्याच रितीन इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव करूंक अवकाशच ना, आस्पादच ना. देर इज नो प्लेस फॉर इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग द क्रिश्चन्स. आमी आमकांच म्हणटा हांव क्रायस्ट आय एम क्रिश्चन. क्रिस्त हांव. क्रिस्ताक सरवल्लो, क्रिस्ताक संबंध जाल्लो, क्रिस्ताचो हांव आनी तूं जावन आसा. देखून देवाचें दायज, दायज म्हळ्यार संपत्ती, ग्रेस काय, मोलादीक, आमोलीक, मोल बांदूंक जायना तसलें दायज हांव आनी तूं जावन आसा. होय, हांव ल्हान या हांव तरणाटो, या हांव प्रायवंत, हांव पिडेस्त या शिकलोलो या शिकनातलो, गांवचो दुर्बळो, एक रयत, घर आसलो ना जाल्लो, व्हड काम आसलो ना जाल्लो, बँकांत बॅलन्स आसूं दी ना जावं दी, पूण देवाच्या दृश्टीन हांव देवाचें दायज. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कितले अपुर्बाचे नियाळ ह्या देवाच्या उतरांत आसा. देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलें तूं आनी हांव जावन आसा. आनी आमकां आसा तें मिसांव. काळोखांत थावन देवान आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयला. त्या देवाची विचित्र कृत्यां गाजय जय म्हणून देवान म्हाका तुका नेमला.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमी निरंतर उगडास धरूंक आसा. देवान म्हाका आनी तुका काळोखांतल्यान विचित्र उजवाडाक आपयलां. दीस इज अ प्रोसेस. प्रोसेस म्हळ्यार एक व्हाळो. कशें न्हंयत उदक निरंतर व्हाळटा गी. ह्या दिसांनी पावस येता आसतना आमी पळयता आकाशार मोडां आसतात, मोडांतलें उदक सकला व्हाळटा आनी धरणीर पडलें उदक थंय रावाना व्हाळटा. अशीर व्हाळांतल्यान व्हाळोन न्हंयक सर्वतांनी न्हंयतावन त्या दर्याक सर्वतागी आमचें जिवीत निरंतरी व्हाळटा. कोणा तें देवा तें खऱ्या उजवाडा तें सासणीक उजवाडा तें उजवाडाचें मूळ जावन आसच्या त्या देवा तें. आनी ह्या उजवाडाच्या जिविताक देव म्हाका तुका निरंतरी आपयता. आमच्या जिवितांत परतून परतून आमी काळोखान सस्पता, ह्या काळोखान जियेता. त्या काळोखांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. पातकाच्या जिवितांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. खोटेपणाच्या जिवितांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. आमच्या स्वार्थांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. आमच्या रक्तमासाच्या वनवण्यांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. आमच्या दोळ्यांच्या फुसलवण्यांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. आमच्या गर्व आनी अहंकारांतल्यान आमच्या व्हडपणांतल्यान आमकां भायर येवंक आसा. हर एक आधाराच्या अपवित्र जिवितांतल्यान निरंतरी देव म्हाका तुका पवित्र जिविताक, उजवाडाच्या जिविताक, भाग्यवंत जिविताक, दैवीक मोगाच्या जिविताक, महिमेच्या जिविताक, देवाच्या हाजीरपणाच्या जिविताक देव आपोवन आसा. ह्या आपोवणे हांवें निरंतरी गाजोवंक आसा, परगट करूंक आसा. देवाक हांवें तुवें साक्ष दिवंक आसा. तर आमचें जिवीतच पवित्र पुस्तका प्रमाणे विशेश जावन माथेवाच्या वांजेलांत आमी जाणा जाता की आमचें जिवीत एक शिसाचें आपोवणें. सीस इंग्लिशांत आमी म्हणटा डिसायपलशीप. आमी एक क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार, आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार आमी क्रिस्ताचो सीस जावचें. सीस म्हणलो शब्द शिस्त म्हणल्या शब्दांतल्यान येता. इंग्लिशांत डिसायपलशीप कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसिप्लीन. देखून डिसिप्लीन नासतना डिसायपल ना, शिस्त नासतना सीस ना. म्हणजे क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार शिस्तेन जियोवचें. आमचें क्रिस्तांव जिवीत मात न्ही, क्रिस्तांव जिवितांत आमकां जायते हेर आपोवणी आसात. आमचें कुटुंबा जिवीत, आमचें शिकप, आमचें काम, आमचो वावर म्हणजे आमचें एक मिसांव ह्या संवसारांत आमकां आसता. कामाच्या जाग्यार हे आमचें बिजनेस, आमचें सामाजीक जिवीत समारा वाड्यांत, फिरगजेन, हेर धर्माच्या लोकां सांगता, जावं पुरो राजकीय क्षेत्रांत, ह्या आर्थीक क्षेत्रांत खंयसरी आमी वावरता आसतना आमचें क्रिस्तांव जिवीत एक आपोवणें म्हणून आमी जाणा जायची. आनी त्या आपोवण्यांत आमी खरेपणी सीस जावचें. सीस म्हळ्यार सोम्या जेजूचे सीस, पाटलावदार. शिस्त नासतना सीस ना. देखून आज विशेष रितीन आमी नियाळ करया. आमच्या जिवितांत खरेपणी शिस्त आसा जाय आनी आमी सोम्या जेजूचे सीस जायचे. देखून आमच्या जिविताच्या सरसंगतींनी म्हणजे क्रिस्तांव जिणयेंत, कुटुंबा जिणयेंत, सामाजीक जिणयेंत, आमच्या शिकपाच्या जिणयेंत, ह्या आमच्या वावराच्या जिणयेंत, आमच्या व्यापार वहिवाटाच्या त्या बिजनेसाच्या जिणयेंत, हर एका जिणयेच्या हर एका संगतींनी आमी 5 संगती नियाळ करूंक फावो. हे 5 संगती हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. पयलें जावन आसा आमी उडासोरीचें आपोवणें. दुसरें जावन आसा मिसांव. तिसरें जावन आसा पातयेणी. चवथें जावन आसा आमच्या जिणयेची रीत. आनी 5वें जावन आसा आमची आध्यात्मिकता. ह्या 5 संगतींनी कितलें आमकां नियाळ करूंक जाता तें ह्या एका टॉका वेळार, ह्या एका सर्मा वेळार आमी नियाळ करया. उरलेले आनी एका टॉका वेळार, आनी एका सर्मा वेळार नियाळ करया. ह्यो 5 संगती: वोकेशन, मिशन, कन्विक्शन, लायफस्टायल अँड स्पिरिच्युअलिटी. वोकेशन, मिशन, कन्विक्शन, लायफस्टायल अँड स्पिरिच्युअलिटी. कोंकणीन सांगचें जाल्यार वोकेशन म्हळ्यार आपोवणें, मिशन म्हळ्यार मिसांव, कन्विक्शन म्हळ्यार पातयण्यो, लायफस्टायल म्हळ्यार जिणयेची रीत आनी स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आध्यात्मिकता, आध्यात्मीक जिणी. पयलींचें जावन आसा वोकेशन. वोकेशन म्हळ्यार आपोवणें
आमच्या जिवितांत जियोवची एक रीत जर तर हांव आनी तूं सोम्याचो पाट लावदार तर आमच्या जिवितांत जियोवची रीत एक क्रिस्तांव जावन एक आपोवणें कुटुंब देवान दिल्लें एक आपोवणें समाजेन येता आमच्या भोंवतणी आसता हिंदुआं मदें क्रिस्तांव मुस्लिमां मदें फार्स्यां मदें विविध धर्माच्या लोकां मदें नास्तिकां मदें देव ना म्हणून पात्योवच्या लोकां मदें हर एकल्या मदें आमी जियोवचें वायट सालीच्या देंवसराच्या गुलामपणा काल वायट सवयांत थंय जियेतल्या लोकां मदें जियोवचें हर एकी देवान म्हाका तुका दिल्लें आपोवणें तुवें करचें तें बिजनेस व्यापार वैवट तुवें करचो तो धंदो हर एक आपोवणें म्हणून स्विकार करचें हें एक आपोवणें म्हणून तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार पळय देवाचें उतर तुका स्पश्ट समजता तुमी विंचून काडलेली परसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हर एक संगत तुज्या जिवितांत देवान विंचलां तुका त्या थरान जियोंक म्हणून तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार तूं खरेपणी सोम्याचो एक पाट लावदार जाता आनी देवाक महिमा दिवच्या रितीन तें तुजें आपोवणें जियेचें जाल्यार 3 संगती तुज्या जिवितांत स्पश्ट आसा जाय गिफ्ट रेस्पॉन्स एंड प्रोसेस गिफ्ट रेस्पॉन्स एंड प्रोसेस गिफ्ट म्हळ्यार काणीक जें कितें जिणये रीत देवान तुका फावो केल्या तें देवाचें एक आपोवणें इट इज ए कॉल फ्रॉम गॉड इट इज ए वोकेशन जावंक पुरो तूं करना साय व्यापार वैभट देवान तुका आपयलां जेजूचो पाटलाव करूंक म्हळ्यार जेजूच्या उतरां प्रमाणे जियोंक जेजूच्या उतरां प्रमाणे तो व्यापार वैभट तुवें चलोवंक तुजो धंदो चलोवंक तुजो वावर त्या कंपनींत त्या फॅक्टरींत ह्या समाजेंत राजकीय क्षेत्रांत ह्या आर्थीक क्षेत्रांत तो तुवें करूंक देवाचो भुरगो कसो जेजूच्या उजवाडा काल तुवें तें करचें वय तें गिफ्ट देवान दिलें देणें म्हणून तूं स्विकार करचें आनी जर तर कोणें तुका काणीक दिल्या देणें दिल्या केन्ना त्या देण्याची काणिकेची तूं आपुरबेन जतन घेताय तुज्या संबंदाचेर होंदून आसा जर तर कोणें एक वळखनांतल्यान एक कसली एक वस्तू दिली तूं त्या वस्तू विशांत चड गणने करिनाय जर तर महान व्यक्तीन तें तुका दिलें जर तर आमच्या प्रेसिडेंटान राष्ट्राध्यक्षान या प्रायम मिनिस्टरान एक वस्त तुका दिली कितलें तूं त्या वस्तूचें गणने करताय गमन दिताय कितलें आपुरबायेन तें सांबाळटाय हाण आलतरीचेर या सोव्याचेर या बऱ्या जाग्याचेर दवरताय सगळां दाखयताय घरा आयिल्ल्यांक हें म्हाका त्या प्रायम मिनिस्टरान दिल्लें त्या मिनिस्टरान दिल्लें त्या पापसाहेबान दिल्लें बिस्पान दिल्लें पाद्र्यापान दिल्लें त्या म्हाका वा ह्या म्हज्या मोगाच्या मनशान हांव मोगार पडिल्ल्या वेळार म्हज्या त्या मोगाच्या व्यक्तीन खास जावच्या पयलें म्हज्या घोवान ह्या म्हज्या बायलेन पयली दिल्ली वस्त ती एक मुदी ल्हान जावंक पुरो इल्लें भांगार जावंक पुरो आमी व्हडा जतनायेन तें सांबाळटा त्याच रितीन आमच्या जिवितांत म्हाका मेळ्ळेलें क्रिस्तांव आपोवणें एक गिफ्ट एक काणीक एक देणें आनी तें देवान दिल्लें देवा व्हरतो दुसरो कोण ना तेन्ना कितल्या उमेदीन हांव क्रिस्तांव जिणी जियेता कितल्या आपुरबायेन जतन घेता त्या क्रिस्तांव आपोवणें म्हजें म्हाका हांवें करचो तो धंदो व्यापार वैवट देवाचें देणें देवाची काणीक देखून सदां नितीन प्रामाणीकपणान कश्ट काण मिनात काण इल्लोसो लाभ येता जावंक पुरो पूण आपणाकच ताका समर्पण दिता ना कुशेन न्ही आळसायेन न्ही म्हजें काम वावर धनी थोडे पटेन बरो आसना म्हज्या हाता सकला काम करतले म्हजे सांगाता सहकार दिवचे ना म्हजे सांगातीच म्हाका आडकळ दितीत पूण म्हजें थंय आसता संतोश म्हजें थंय आसता आनंद हांव प्रामाणीकपणान जियोंक सदां नितीन जियोंक उजवाडान जियोंक हांव फाटीं सराना कित्याक हांवें करचो वावर त्या कंपनी खातीर न्ही त्या धनया खातीर न्ही म्हज्या हाता सकला काम करतल्यां खातीर न्ही हांवें करचो तो धंदो देवा खातीर देवान दिल्लें मिसां म्हज्या जिवितांत हांवें जारी करच्या खातीर देखून म्हज्या जिवितांत जें कितें हांव करनासा म्हजें जावं पुरो शेतां बेटांचें काम फुलां झाडांचें काम गादे बेसायाचें काम माडमाडयांचें काम हर एक देवान दिल्लें तें आपोवणें आनी तेन्ना म्हजो रेस्पॉन्स बदलता म्हजी जावाब बदलता म्हजी प्रतिक्रिया बदलता ह्या प्रतिक्रियेंत म्हाका न्हू थोडे संगती आमच्या जिवितांत नियाळ करच्यो आमी रिलिजियस जावन
रिलिजियस पाद्र्यापा आनी सिस्टरांत हांव शिकता तांकां मेळ्ळेल्या ओकेशनाक तांणी दिवचो रेस्पॉन्स जवाब 3 आंगवण्याद्वारे. ती 3 आंगवणी जावन आसा पॉवर्टी, चास्टिटी एंड ओबिडियन्स. पॉवर्टी, चास्टिटी एंड ओबिडियन्स. आनी ह्या 3 संगती केवल रिलिजियसांक मात लागू जातात न्ही, हर एका क्रिस्तांवाक ते लागू जातात. जर तर सोमयान म्हाका एक आपोवणें दिलां, म्हजें तें आसा जंय ती प्रतिक्रिया. पयलें पॉवर्टी. पॉवर्टी म्हणल्यार तक्षण दुबळीकाय म्हणल्यार तक्षण निर्गतीक जावन दळदिरो जावन जियोवचें म्हणून न्ही. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर 13व्या वस्त्रांत 5व्या वळीर आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 5. दुडवाची आशास तुज्या जिविताचें प्रेरण जायना जावं, कित्याक सोमयानच म्हणा हांव तुका सणचो ना, हांव तुका सण घालचो ना. म्हाका आमच्या जिवितांत आमकां आसा जंय तो ध्येय, आमकां आसा जंय तो शेवट, आमकां आसा जंय ती दिश्ट सर्गीचेर देवाचेर. देखून ह्या संवसारांत आमी जें कितें काम करता आमी वावर करता आसतना देवाचेर दीस लावन, सर्गींचेर दीस लावन, सासणाच्या जिविताचेर दीस लावन ह्या संवसारांत आमी वावर करता आसतना कसलोय वावर जावं दी, देव आशिर्वादान भरता. देव आमकां चड आनी चड ग्रेस्त काय आस्त बदीक सगळें दिता. पूण आमी केदाळे उडास जोडटा, आमी दुर्बळे. देखून सोमी जेजू दोंगरा वयलो सरमाव आराम करता आसतना वा ताच्या परगट जिनेचो पयलो सरमाव आराम करता आसतना ताची पयलीं उतरां मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 3ऱ्या वडीर. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 3. भागी दुर्बळे, देवाचें राज तांचें. थंयसर 6व्या वसरांत 30 आनी 2 वळीर सोमी जेजू सगळे लोकांक शिकयता देवा लागीं कशें मागा जाय गी म्हणून. तुमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा म्हजो सर्गीचो बाप जाणा. कितें जाय आमकां? आमकां जाय बरी भलायकी, आमकां जाय पिडेक वखद, आमकां जाय बरें उस्तरां, आमकां जाय खावंक जेवंक, आमकां जाय आस्त बदीक, आमकां जाय घर, आमकां जाय जायत्यो सवलत्यो. देव जाणा तुका कितें जाय. देखून उपरांत 33व्या वळीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 स्वामी जेजू म्हणटा, सोदा तुमी सर्गीचे राज आनी म्हज्या बापाची खुशी आनी ह्यो सोर संगती देव तुमकां वदकसून दितलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तांवाचो मनोभाव हो. आमच्या सर्गीच्या बापाक कितें जाय म्हणून सगळें कळीत आसा. देखून देवा लागीं मागता आसतना, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. खंयच्याच वस्तू खातीर मागचें न्ही. मागचें म्हळ्यार भीक मागचें न्ही. बघार देवाक हरसूंचें, देवाक होकळसूंचें, देवा ती एक संबंध दवन काण घेवचो. तेन्ना ह्यो सर संगती देव म्हाका दिता. तशें म्हळ्यार रिलिजियस दुर्बळकाय ती आंगवण करता म्हळ्यार ती दळदिरो जावन निर्गतीक जावन जियेनात तांकां ताचें म्हणलें जागो आसा, आस्त बदीक आसा, रावंक घर आसा, सर सवलती आसात. पूण ते वस्तू देवाच्यो. आनी ह्या संवसारांत आसतना कम्युनिटी तांच्या त्या कॉंग्रिगेशनाच्यो, संस्थेच्यो आनी पवी सभेच्यो, त्या ट्रस्टाच्यो आपणाचेंच म्हणलें न्ही. पूण आमकां आसची ती एक ताळणी. म्हजें म्हणलें जाय. म्हज्या बायलेतावन सयत लिपोवन थोडे संगती म्हजे लागीं आसा जाय. म्हज्या घोवातावन भुरग्यांतावन लिपोवन थोडे संगती म्हजे थंय आसा जाय. ही एक मोगाचें न्हू ताळणी, वंदवणी, ओडणी ह्या संवसारांत आसतना क्रिस्तांवांक जर तर म्हाका मेळ्ळेलें जिणी देवान दिल्लें तें एक देणें, तें एक आपोवणें म्हूण हांवें स्विकार केल्ल्या वेळार ह्या संवसारांत हांव दुर्बळो. देवूच म्हजें आस्त आनी बदीक असल्या मनोभावान मोगाच्यान आमची जिणी आमी दियेता. दुसरें जावन आसा चास्टिटी म्हणजे निस्कळपण. निस्कळपण म्हणटा आसतना काजर जायनासतना रावचें न्ही. काजर जायनासतना रावचें म्हळ्यार अनमॅरीड लायफ, सिंगल लायफ. चास्टिटी म्हळ्यार पवित्रपण, लैंगीक नितळाय आनी परिशुद्धपण. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या वसरांत 14व्या वळीर आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 14. सगळ्यां लागीं समाधानेन जियोंक प्रयत्न करा आनी भाग्यवंत जावंक जाता. कित्याक भाग्यवंत जायनासतना देवाक पळोवंक जायना. देवाचें हाजेरपण आमी अनुभव करीचे जाल्यार, देवा तावन आशिर्वाद आमी जोण घेवचे तर आमचें थंय आसा जंय तें पवित्रपण. पवित्रपण मनाचें, शुद्धपण काळजाचें, भोगणाचें, शुद्धपण आमच्या कुडीचें, आमच्या जिविताचें. ताका म्हणटात चास्टिटी. आमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचीं मंदिरां
कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 3 वसर 16 बोळ. तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हण तुमी नेणांत गी. देवाचें उतर आमकां विचारता. देखून आमी देवान विंचून काडलेलीं तर निश्कळपण, आमच्या कुडीचें पवित्रपण, आमच्या लैंगीक पवित्रपण, काजाऱ्यांतय, प्रायवंतांतय, तरणाट्यांतय, विधुरांतय, विधवेंतय, सगळ्यांतय वाळटा. देखून तिसरें जावन आसा ओबिडियन्स. ओबिडियन्स म्हळ्यार खालतेपण, विधेयपण. आमकां आसा धाकलो सामुएलीच्या पयल्या बुकांत 3 वसरांत 10व्या वळीर सर्वेस्पोर देव सामुएल लागीं उलयतना सामुएल कितें म्हणटा, उलय सम्या उलय, आयकता साकोर तुजो. ओबिडियन्स म्हणलो शब्द, ओबिडियरे म्हणल्यार शब्दांत येता काय. ओबिडियरे तावन ओबिडियन्स. ओबिडियरे म्हळ्यार आयकोवचें, लिसन. कोणाक आयकोवचें? देवाक आमी आयकोवचें. आनी देव आमच्या दोळ्यान दिसना. देखून देव कशें उलयता? पवित्र पुस्तका मुखांत उलयता. देव कशें उलयता? पवित्र पुस्तक अध्याय नियाळ करून निर्णय हाती घेवच्या पवित्र सभेत मुखांत्र, पवित्र सभेच्या वडिलां मुखांत्र उलयता. आनी कुटुंबांत घोवा मुखांत्र, बायले मुखांत्र, सडेपटी आमच्या भुरग्यां मुखांत्र, आमच्या समुदाया मुखांत्र, थोडे पटी कामाच्या जाग्यार धनया मुखांत, वडिलां मुखांत, थोडे पटी सांगात्या मुखांत, हेरां मुखांत्र देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता आसतना हांवें निरंतरी देवाची खुशी. कितें म्हणून हांवें डिसन करी जाय, पारखून पळय जाय. द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट कम्स फ्रॉम द होली स्पिरीट. आनी त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना मरिये माये बरी आमी म्हणटा, आपले हांव सोमयाची साखन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. लुका संवांजेल अवसर 1:30-8. हाबळे सोमयाची साखन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. मरिये मायेन तशें सांगलेंच. मरिये माये तें वर्तें अजाप जालें. देवाचो पुतूस तिचे थंय रगत आनी मांस मनीस जालो. हांव आनी तुवें आमच्या जिवितांत देवाक विधेय जाता आसतना आमचें तें वर्तें अजाप विचमीत जाता. गेसेमानी मोळ्यांत ती सोमी जेजू रडोन मागोन आसता आसतना सोमया जेजून कितें म्हळें, बापा ही काल्स म्हजे वयली निवार बापा, पूण तुजी खुशी न्ही म्हजी खुशी जावं. लुका संवांजेल 20:40-42 लूक चॅप्टर 22:42. सोमया जेजूक आंज बडव्यांचो अनुभव जालो. आंज बडवे येवन तांकां बुजोवंक लागले. आज ही मोगाचें न्हू, जर तर हांव आनी तूं जाण जाता आमचें क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार शिस्तेची जिणी, सिसांचें जिणी, जेजूच्या पाटलादारांची जिणी, शिस्तेची जिणी. डिसायपलशीप इज बीइंग द फॉलोवर ऑफ द लॉर्ड विथ ग्रेट डिसिप्लीन. आनी मरिये माये बरी आमी देवाक खाल जाता आसतना आमचें तीं वर्ती अजापान विजमेतां जातात. आनी उरलेले संगती आनी एक फावटी आमी नियाळ करया. तर मोगाचें न्हू, आमी दोळे धांपया. मरिये माये तावन आमी शिकया. आमी म्हणया, आपले हांव सोमयाचो साकोर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. वय सोमया, आज तुवें दिल्लो तो संदेश हांवें शिस्तेन जिये जाय. म्हाका तुवें विंचून काडलाय. रायाळ याजाकी वर्ग जावन तुवें आपणायलेलो लोक जावन तुवें तुजेंच दायज करून घेतिल्लो व्यक्ती जावन म्हाका काळो कातावन उजवाडाक तुवें आपयलाय. देखून म्हजें जिवीतच तुवें दिल्लें वर्तें एक आपोवणें, हें आपोवणें तुजें एक देणें, गिफ्ट म्हणून हांवें स्विकार कर. ताका परतो रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, जवाब हांवें दिवंक म्हजे थंय दुर्बळकायेची, निश्कळपणाची आनी विधेयपणाची जिणी म्हजी जावं दी. मरिये माये बरी संपूर्ण तरान सोमया तुका समर्पण दिवन म्हजी जिणी जियोंक फाव कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रम ह्या मागण्यांत वाटेल जाता सर म्हज्या भाव भयणींनी आपणाकच तुका समर्पण दितना सोमया जेजू तुज्या आमोलीक रक्तान आमकां हर एकल्यान धुवन नितळ कर. आमचे ते असली हर एक पिडा शिडा गुण कर. आमची मोगाची मनशां आस्पत्रांत आसा तर सोमया जेजू तुज्या नांवान आमी फरमायता हर एक पिडा शिडा, हर एक तत्वार, हर एक कस संकस, हर एक समस्या, हर एक विघ्न अनवरां, हर एक शिराप, हर एक खरगां आमकां सण वचों दी. सोमया जेजू तुज्या खुर्साच्या पांय तळस ते सगळे संगती भस्मन गोबर जावं दी. ताच्या बदला तुजे तावन आशिर्वादां, बेसांवां, कृपेची जिणी आनी आध्यात्मीक वाडवडीची जिणी आमकां हर एकल्यां फावो कर. सोमया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान सर्गींच्या बापा लागीं पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी मागता.
आमेन. तुका हांव खालतो रावता, तुका हांव खालतो रावता जेजू, तुका हांव खालतो रावता आतांनी सदां. तुज्या पांयां थळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसना, तुज्या पांयां थळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरसना. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. परतून आमी सांगता मेळटा पर्यंत सर्वेस्पर देव तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं, सुरक्षीत जियेया.